26 जुलै कारगिल विजय दिवस म्हणून आयज देश मनयता। हांगा 9:30 कार्यक्रम आसा। मुख्यमंत्र्याच्या तर्फे सांजचो कार्यक्रम 4 व्हडलो एक कार्यक्रम आझाद मैदानात आसा आणि त्याचे महत्व आयज आमी कारगिल दीस कित्याक मनयता। आयज पाकिस्तानान आमचेर वर्चस्व करून दवरलेले आणि ते वर्चस्व नेस्तनाबूत करपा खातीर आमच्या जवानांनी आपले बलिदान दिल्लें आसा। आमचीच जमीन तो कब्जा पाकिस्तानासून मुक्त करपा खातीर आपले देश सेवा करीत आसतना खूप लोकांनी खूप जवानांनी शहीद जाल्ले आसा। त्याचो उगडास म्हणून आयज आमी हांगा कारगिल दीस मनयता। कारगिल हो प्रदेश असो आसा तर तिनी वाटेन पाकिस्तान आणि एकेच वाट आमकां भितर वचपाक आसा, त्या वाटेर ते आमकां ब्लॉक करतात। आमचे जवान खडतर असे परिश्रम करून आयज आमकां विजय मेळयलो आसा, आपले स्वताचे बलिदान दिल्लें आसा। तुमकां सगळ्यांक देश सेवा जे आमचे माजी सैनिक किंवा सैनिकांनी केल्ली आसा, सैनिक करीत आसा, तेजे उगडास जावचो। देश सेवा करीत आसतना आपले स्वताचे सॅक्रिफिकेशन काय आसता, हे जे माजी सैनिक आमचे आसा तांकां जी मेडलां मेळिल्लीं आसा ते मेडलां सहजासहजी मेळोंक ना। तेंच्यांनी आपले योगदान दिल्लें आसा। मुख्य म्हणजे आपले आयुष्याचे जे तरुणपण आसा ते 15 वर्सां, 18 वर्सां, 20 वर्सां अशें दिल्लें आसा। तेज्या खातीर आमकां आयज हांगा सुशागत आमी आसात। म्हाका सांगांचें इतलें दिसता की ह्या सैनिकाचो सन्मान करचो, आदरान तांकां ह्या सिव्हील लायफान जगपाचो आधार दिवचो आणि जेणी जेणी आयचे आपले बलिदान दिल्ले आसा, जेणी जेणी योगदान कारगिल विजया दिवस करपा खातीर योगदान दिल्लें आसा, त्यांची खरेच आमी उपकारी आसा। आयज आमच्या हांगा कृष्णा गांवस आसा, तेणी 3 वर्सां केरीचो तो 3 वर्सां कारगिलाक रावलो। युद्धाच्या टायमार जेन्ना तेची पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश जाली तेका मुद्दाम थंय आपयलो आणि त्यांनी प्रत्यक्ष कारगिल युद्ध म्हणजे कितें आणि कितलो त्रास जालो हे सगळे पळयल्लें आसा। आयज बरेच लोक तेजी याद करता, म्हणून आमी वर्साच्या वर्सा ह्या शहीद स्तंभाचेर आमी हो कारगिल दिवस करता मनयता। हेचे कारण म्हणजे आमचे 70 चडांत चड आर्मी एक्स सर्व्हिसमॅन आसात, आर्मी जॉईन जाल्ले आसात। म्हाका मुद्दाम नमूद करपाचें आसा, आमच्या सुर्ला गांवचो एक सुपुत्र पंकज गांवकर आज कॅप्टन पदाचेर एएमसीत मेडिकल ऑफिसर म्हणून रुजू जाल्लो आसा। तेजे खरेच आमी अभिनंदन करचें आणि सगळ्यांक तेंची वळख जावची। तेणी मातशें हांगा वयर येवचें। आयज तेका 53 आरआर म्हणजे रायफल रेजिमेंट, ह्या फक्त तेंच्यांनी रायफल घेऊनच रावप 24 वरां, रायफल आणि एम्युनिशन अशा खडतर परिश्रमात त्यांची आयज थंय पोस्टिंग जाल्ली आसा पुलवामा। त्या पुलवामाचेर आयज 40 लोकांक पाकिस्तानान अटॅक केल्लो आसलो, मारलेले आसले, त्यात त्यांची आयज पोस्टिंग जाल्ली आसा। आयज आमचो अभिमानान आमी सांगूंक शकता, आमचो सुपुत्र, आमचो ह्या 70चो सुपुत्र, त्याच प्रमाणे सुर्ला गांवचो सुपुत्र, त्यांनी आयज तेजे आमी सगळ्यांचे ताळयो वाजोवन अभिनंदन करूया आनी ताका बरे शुभेच्छा व्यक्त करूया। आयज आमकां सगळ्यांक देश सेवा करपाची जी प्रेरणा आसा
ती आमी ह्या भुरग्यां पासून घेवपाची गरज आसा. इतलो स्कॉलर भुरगो आमच्या संपूर्ण नवोदयांत फर्स्ट येयल्लो, 12वीक फर्स्ट येयल्लो भुरगो. आमी कितें करता, तितल्या पुरो याद करता, मागीर विश्वास जाता. पूण आपल्या परिश्रमात तो आयज कॅप्टन पदार जाला. कॅप्टन पद हे 3 रँक फुडें आसता. सेकंड लेफ्टनंट फर्स्ट आसता 1 स्टार, लेफ्टनंट सेकंड आसता 2 स्टार आणि कॅप्टन 3 स्टार. ह्या पदाचेर ताका अपॉइंटमेंट मेळिल्ली आसा. हांव खरेंच धन्य मानता. आमी एक सोल्जर, एक शिपाई म्हणून तयार जाल्ले. पूण आयज तो एक पंकज गांवकर आमचो 3 स्टार लावन आयज आर्मीचे प्रतिनिधित्व करता आणि ह्या 70चे प्रतिनिधित्व करता. आमी अभिमानान ताचे अभिनंदन करूं. टोले जंग कितें म्हणटा, पाड आणि जवळपास -20 डिग्री सेल्सियस इतके तापमान नाही. आमच्याकडे -20 डिग्री सेल्सियस इतक्या तापमानात जे गंबूट जाय, ज्या पद्धतीचे रेनकोट जाय, ते सुद्धा आमच्याकडे त्या वेळाचेर नाशिल्ले. आणि अशा परिस्थितीत जेन्ना 5,000 पाकिस्तानी घुसपेट कारगिलच्या त्या टोले जंग पहाडांचेर घुसली, तांकां थंयच्यान भायर काडपाची एक मोठें कठीण काम आशिल्लें. ते कठीण काम कित्याक आशिल्लें? कारण ते वयर आशिल्ले, आमी सकयल आशिल्ले. जे वयर आसता पळय तांकां सकयल गुळयो धाडपाक व्हेरी इजी आसता. आनी इतलेंच न्ही, त्या वेळाचेर परिस्थिती अशी आशिल्ली की त्या वेळाचेर मे म्हयनो आशिल्लो. दोनूय देशाचे सैन्य आशिल्ले ते सायटीक सरलेले, माघारी सरलेले. आणि अशा वेळाचेर त्या वेळाचेर परवेज मुशर्रफ आणि तत्कालीन पाकिस्तानचे जे सेनाध्यक्ष आशिल्ले हांच्यान मतभेद जाले. आणि ताका लागून पाकिस्तानी घुसपेट घुसले. पाकिस्तानान घुसपेट कित्याक घुसले तेजें कारण अशें आशिल्लें, पाकिस्तानाक अंतरांचे समुदायाक दाखोवपाचें आशिल्लें की ते जे घुसले ते घुसपेट आमचे सैनीक न्ही. परंतु जेन्ना आमच्या भारतीय सैनिकांनी त्यांची हत्यारां धरली, त्यांचे कपडे धरले, तेव्हा लक्षात आयलें की ते सगळे आशिल्ले ते पाकिस्तानी सैनीक. ताचो मेन उद्दिश्य सियाचीन काबीज करप आशिल्लो, काश्मीर काबीज करप आशिल्लो. परंतु एक लक्षात दवरा, आमच्या भारतीय सैनिकांनी त्यांचे जे मनसुबे आशिल्ले ते उडून लायले. पाकिस्तानान आमच्या फाटल्यान फाटी खंजीत बसलो. एक वेळ समोरासमोर शत्रू असता पळय तो परवडलो, पण जो फाटीत खंजीत बसता तो शत्रू खूप घातक असता. लक्षात दवरा. आणि आम्ही ज्या परिस्थितीत ही लढाई जिंकली, ती लढाई खरी म्हणजे अद्भुत लढाई. 2 महिन्याची लढाई चालली. तब्बल 2 महिने 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस इतल्या कमी तापमानात आमचे सैनिक लढले. 527 सैनिक आमचे शहीद झाले. 1300 सैनिक आमचे इंजर्ड झाले. लक्षात दवरा, आम्ही जवळपास 4,000च्या वयर पाकिस्तानचे सैनिक मारले. इतलेच की त्यांना सुरुवातीक आमचे 5 सैनिक हे घुसपेट खरोखरच गेले का ना ते पळोवपाक गेले. त्या वेळाचेर ह्या आमच्या 5 सैनिकांक पाकिस्तानान धरले आणि जिनिव्हा कन्व्हेन्शनचे उल्लंघन केले आणि ह्या आमच्या 5 सैनिकांक पाकिस्तानान मारून उडयले. हे आज सगळ्या खऱ्या म्हणजे लोकांक कळपाक जाय, हे भुरग्यांक कळपाक जाय. आमचो इतिहास कितें आमचे शहीद जाल्ले आसा जवान, तांकां खूब खूब कोटी कोटी नमन करता. आणि त्यांच्या खातीरूच आयज आमी हांगासर दिसता की सुखान आसा. आणि त्यांचे जे कुटुंब आसा तांकां अभिमानूय आसा आणि खंयतरी मनान दुखय जाता की आयज आपली फॅमिली आमच्या कडेन ना. पूण आयज आमच्या गोंयान जावं भारत देशाक अभिमान आसा की आमचे जे शहीद जाल्ले जवान आसा त्यांच्या खातीरूच आयज आमी हांगासर आसा. आणि जे आमचे मिलिटरी सैनीक आसा, जे रिटायर आसा, त्यांचे हांव अभिनंदन करता की त्यांच्या मनान अजूनय देशाची सेवा करपाचे जागृत अशी आसा आशा. आणि तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन दिता की आमची जी फुडली युवा पिढी आसा तेंच्यांनी देशा खातीर आपले सहकार्य दिवचें. हांव खरेंच तेंचे आभारी आसा की तेंच्या खातीरूच आयज आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळा.